जंक्शन आसा ह्या जंक्शनाक एक्चुअली देर इज लॉट ऑफ प्रॉब्लम. हेच्या पयलीं पळयलां की हे 2-3 फावटी अशें जालें की बंद केलें ओपन केलें बंद केलें ओपन केलें. पूण आतां जो जंक्शन बांदला हो जो सर्कल केला अगर तुमी पळयता रायट फ्रॉम जेन्ना तुमी एअरपोर्टा वरसून येता टुवर्ड्स MES जाल्यार ह्या सर्कलाचो 1/3 पार्ट इज इन द लेफ्ट हँड सायड. ओके आनी जो 3/4 पार्ट आसा जो मेजर सर्कलचो पार्ट म्हणटा तो लेफ्ट हँड सायडीन आसा. ओके आनी हितून अशें दिसता की पीपल हू आर ट्रॅव्हलिंग फ्रॉम MES टुवर्ड्स एअरपोर्ट ओके तांकां तो बरे भशेन ट्रॅव्हल करूंक मेळना बिकॉज वी कॅन हीट दॅट जंक्शन कित्याक तो जंक्शन म्हणटा तो मदीं सेंटराक आसूंक जाय. असो करून हो जंक्शन बांदला. वॉट दीस इंजिनियर तेणी हो प्लॅन घेतलो तो कितें म्हणून चिंतून कितें जंक्शन म्हाका खबर ना. अगर तुमी हेच पळयता जाल्यार लेफ्ट हँड सायडीन गटर आसा जो रोड जो आहा तो नॅरो दिसता कित्याक हितून अगर 2 बसी जावं 2 कार एका टायमार वचोंक मेळना आनी त्याच तुमी रायट हँड सायडीन पळयता म्हाज्या जाल्यार इट्स अ बिगर रोड. हितून तुमी 2 न्हू 3 गाडयो एकाच टायमार वचोंक शकता. म्हाजी मागणी अशी आसा बाबा आनी म्हाजी डिमांड अशी आसा बाबा तुमी हो जो जंक्शन केला आय एम नॉट अगेन्स्ट एनी जंक्शन ऑर समथींग. हो जो जंक्शन केला तो बरे भशेन करचो आनी हो जो स्मूथ फ्लो आसा जो ट्राफीक कित्याक हांगासर ना म्हटल्यार कितलेशे एक्सिडंट जावपाक शकता कित्याक हेच्या पयलीं जाल्ले आहा. हांगासर कोणाच्या मरणाक प्लेस करया नाका अशी म्हाजी मागणी आसा. आनी हो जो जंक्शन आसा बरे भशेन स्मूथ फ्लो करून रस्तो ओपन करून प्रॉपरली करचो ही म्हाजी मागणी. Giving a lot of problem for all the residents across the routes. There are 500 houses here, 500 houses that side. Now this junction has been done from last 2-3 months. The authorities are not bothered. A lot of people have written applications to the concerned authorities, but the authority, the current people in the government are not interested in opening the circle. Are they waiting for someone to die on this road and then they'll open the junction?